ताळयांचो गडगड चालूच दवरुया मोगाचेर. आज ग्लोबल रोमी अभियानान घडोवन हाडिल्लो राष्ट्र मान्यताय दिसाचे जे सगळे गेस्ट आसात आनी जमिल्ले म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, आमी जे कितें उलोवपाचें आशिल्लें तें थोडें एसेंब्लीन उलयलो. म्हाका दिसता की हांवें हाजेर एक्सप्लेन चड करपाची गरज आहा. एक कोंकणो जाल्लो, हांव एक कोंकणो म्हणून हांवें थंय डायरेक्ट एक सांगलें की रोमी लिपी ही गोंयचे क्रिस्तांवाची लँग्वेज ऑफ कल्चर आनी रिलीजन म्हणून. आतां गोंयांत क्रिस्तांव जे आसात ते एक सबस्टेन्शियल आहात, म्हळ्यार 30% जर धरले जाल्यार 30% लोक मागतात की रोमी लिपीन आमी आमचो धर्म आनी आमची संस्कृताय जिती दवरतात आनी ताजे खातीर ताका रिकॉग्निशन दिवची आनी ते स्कुलान शिकोवपाक ती स्क्रिप्ट अलाव करची म्हणून. पूण मुखेलमंत्री क्लियर आहा की तो ह्या 30% लोकांक जे ताका पडूनच वचूंक ना आनी तो दाखोवन दिता, दिसान दीस दाखोवन दिता की ताका ह्या 30%चे पडूनच वचूंक ना. आतां हे 30%आन कितें करपाचें हें तुमचे हातान आहा. आज आतां आलेश सिकेर पळय इतले दिसांनी सांगूंक लागला की whether there will be a Catholic replacement for him. I don't know म्हणटा. I don't know म्हळ्यार there is no replacement for him. No Catholic replacement. So it's very clear ह्या 30% लोकांक ते एक सेकंड क्लास सिटीजन कशे कन्सिडर करतात आनी हे 30% लोक एकवटान केन्ना उरनात. म्हणून जे कॅनडी उलयता आनी हांव राजकारणी म्हणटा ते उलोवचेच पडटा की खंयचेंय स्ट्रगल जे आहा ते पॉलिटिकल न्ही म्हणूंक जायना. सगळें पॉलिटिक्सान लागता आनी पॉलिटिकलूच सोल्युशनां आसतात. हेंय बी सोल्युशन पॉलिटिकलूच आसतलें आनी हे सरकार तुमकां कशेंच करून दिवचें ना. हाजे खातीर सरकार उडोवंक जाय आनी सरकार उडयतलो जाल्यार हे 30%च धरून तूं सरकार उडोवंक शकना. तुवें आनी कितें तरी गुंतून सगळें ती मेजॉरिटी करून हो सरकार उडोवचो पडटलो. ताचे खातीर एकवट जाय पडटली आनी एकवट आसतना नवो सरकार येता तो आपल्या उतराक पडतो नेगार कसो वचचो ना. ताजे खातीर एक कितें तरी गॅरंटी आसची पडटली. ती गॅरंटी आनी फुडें कितें करपाक हांव तुमचे बरोबर सदांच आहा. हांव आज मातसो म्हाका वचपाक जाय, पयलींच कॅनडीक सांगिल्लें म्हणून मातसो वता. हांव माफी मागता आनी थोडोच उलयलां, म्हजे 2 उतरां आयकलीं म्हणून देव बरें करूं.